नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. काँग्रेसीचे भारत तोडो विर्याताच्या वक्तव्यावेल्यान प्रधानमंत्र्याची चढाई. विर्यात म्हणटा आमकां शिकोवपाची गरज ना. आमदार फोडपी बीजेपीन केला लोकशाहीचो खून. एप्रिलाक प्रधानमंत्री मोदी गोयात साकवाळी बिट्स लागसार ग्राउंडार जाहीर सभा. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा प्रधानमंत्री येवन गेल्या उपरांत गोयात मोदी ल्हार. वेंचणूक आयोगान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्याताक अपात्र करचो. बीजेपीचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी भारतीय वेंचणूक आयोगाक निवेदन. भारताचे संविधान गोंयकाराच्या माथ्यार मारला. विर्याताच्या वक्तव्याचेर मोठो वाद. मुख्यमंत्री म्हणटा काँग्रेसी कडच्यान संविधानाक नोको. इंडिया अलायन्स म्हणटा विपर्यास. लोकसभा वेंचणूक रिंगणात बीजेपी, काँग्रेस, आरजेपीचे सोडून आनीकूय उमेदवार. लोकांक पर्याय दिवंक लोकां खातीर लोकांक न्याय दिवंक उबे. उमेदवारांच्यो प्रतिक्रिया. नॉमिनेशन तत्वार दिल्ले कला अकादमीच्या कामाचो व्यवहार तपासूंक नेमिल्ले समितीचो सरकारान अध्यक्ष बदल्लो. आर्किटेक्ट रेगी निवृत्त. WRDचो चीफ इंजिनियर बदामी अध्यक्ष. आणि ISLात FC गोवाची मुंबई सिटी FC 8 सेमीफायनलीची पहिली मॅच फाल्यां फातोर्डा स्टेडियमार खेळटा. तशेंच खेळ्यार फायनलीत कोच उलयलो. खबरो विस्तारान. भारतीय संविधान गोंयकाराच्या माथ्यार मारला. विर्याताच्या वक्तव्याचो वाद काँग्रेसीक बरेच म्हारग पडटा. प्रधानमंत्री मोदीन छत्तीसगडांतले जाहीर सभेत काँग्रेसीचेर चढाई केली. दक्षिण भारताक वेगळो देश करपाचे कर्नाटक काँग्रेसीचे फुडारी उलयतात. आता विर्यात संविधान गोंयच्या माथ्यार मारला म्हणटा. काँग्रेसीचे भारत तोडो चल्ला. मोदी उलयलो. पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे. अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता. वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है. ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा. ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे. आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है. बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया. भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है और ये सार्वजनिक करता है. उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है. ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की. कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है. इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है. आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं. कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग. प्रधानमंत्री मोदीन आमकां शिकोवपाची गरज ना. म्हज्या उलोवपाचो विपर्यास केला.
कॅप्टन विर्याताची मोदीच्या छत्तीसगडातल्या सभेतल्या उलोवपा उपरांत जाप काँग्रेसीचे 8 आमदार फोडले बीजेपीन लोकशाहीचो खून केलो ताचेर उलय लोकांचे इतले प्रस्न आसात ताचेर उलयात विर्याताची प्रतिक्रिया The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has taken cognizance of my speech yesterday during my campaign trail in South Goa constituency, in which he, like the Chief Minister of Goa, has twisted and turned certain portions of my speech and misinterpreted. And today he has made a mention of that during his speech in Chhattisgarh. He has to speak on defections in Goa. 8 MLAs defected from Congress and went into the BJP. That was murder of the constitution. Let the Pradhan Mantri not teach us about constitution. He has murdered the constitution. He has to make a statement on Madai. Our river Madai. He is the man who approved the DPR on 28th December 2022, diverting our river Madai to another state. He has to make a statement on the law and order. He has to speak about gold smuggling. One of his cabinet ministers in Goa is involved in gold smuggling. We have filed a complaint with the DRI. Why is the Pradhan Mantri quiet? He should understand that gold smuggling. 27 एप्रिलाक प्रधानमंत्री मोदी गोंयांत येता साकवाळी बिट्स पिलानी लागसारच्या ग्राउंडार जाहीर सभा 50,000 लोक सभेक आसतलो बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे मिडिया कडेन उलयला प्रधानमंत्री येवन गेल्या उपरांत खंय गोंयांत मोदीचे ल्हार पातळटले गोंयांत बीजेपी फुल स्विंग जिखतली तानावडेचो दावो केन्ना मिटींग आसतली 27 तारीख जातली 27 तारीख कितले एक्सपेक्टेड आमी 40 ते 50,000 लोक आमी अपेक्षीत करतात आनी त्या दृश्टीन आमी त्या पद्दतीची जागा आमकां पळोवपाक जाय म्हणून आमी पळोवपाक आयले म्हणजे हांगाले सगळे आसात मुरगांव तालुक्यांतले सगळे आमचे प्रमुख आमचे बरोबर आसात ज्या तरेचो रिजल्ट आज जर पळयलो गुजराताक सुरताक अनअपोज पयलो खासदार आयलो आनी एकूण माहोल जर पळयलो जाल्यार 400+ हे 100% पूर्ण जातले आनी तातूंत गोंयच्यो दोनूय सीट उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ते दोनूय सीट निवडून येतले आनी आमचे पंतप्रधान गोंयांत येवन वयतकच आनी एक वेगळे पद्दतीचे वारें हे गोंया भितर निर्माण जातले वेंचणूक आयोगान काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्याताक अपात्र करचो बीजेपीन मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी वेंचणूक आयोगा कडेन फिर्याद केल्या काँग्रेसीन 1961 गोंयांत संविधान लागू केल्लें तेन्ना तुमचेंच सरकार आशिल्लें विर्याताक आमदार दिगंबराचो थोमणो संविधानाचेर उलयतना खंय देशाचो अपमान जावंक जायना काल ताणें एक स्टेटमेंट केलो विच इज सरप्रायझींग एंड शॉकिंग ताणें सांगलें की 1961 जेन्ना गोवा वॉज लिबरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज थर्स्ट ऑन द पीपल ऑफ गोवा ताजे कोंकणीन सारकें सांगपा जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गोंयकाराच्या माथ्यार मारलें आणि these words are coming from Congress candidate Viryato Fernandes. I would like to know what is the stand of the Congress party. But who was the Prime Minister when Goa was liberated in 1961? Who was the Prime Minister of India? आणि हे शब्द वापरून ताणे ॲक्च्युअली कॉन्स्टिट्यूशनाक डिसरिस्पेक्ट दाखयला ज्या बाबासाहेब आंबेडकरान इंडियेचें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आणि विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कन्सिडर्ड एज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड आणि जाका लागून बाबासाहेब आंबेडकर व जगभर ताका नामना मेळ्ळी त्या बाबासाहेब आंबेडकराचेर सुद्दां हाणें एस्पर्शन कास्ट केल्लें आणि वॉट ही वॉन्ट्स टू से our party president has already petitioned the election commission of Goa and the election commission of India. We have handed over, all of us have gone to the chief electoral officer Goa and handed over him the petition addressed to the chief election commissioner of India saying taking cognizance of this statement which requires disqualification directly. So we have suggested that he should be disqualified for casting aspersion on the constitution and hence we have demanded that the election commission of India
should take cognizance of this and start the process of its disqualification without any reservations and without any delay. भारताचे संविधान गोंयकाराच्या माथ्यार मारला. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विर्यात फर्नांडिसाच्या उलोवपा वेल्यान बोवाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा काँग्रेसी कडच्यान भारताच्या संविधानाक धोको आसा. काँग्रेसीन भारत तोडो राजकारण बंद करचें. मुख्यमंत्र्याचो सल्लो. इंडिया अलायन्स म्हणटा विर्याताच्या वक्तव्याचो विपर्यास. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आम्ही लिबरेट झाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुम्ही पास केले जाका आमकां तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले. एंड नाव तुम्ही आमकां सांगता दॅट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तुझ्या म्हणे ग्रँडफादर हू द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आझाद मैदानार स्पीच दिल्ली ते द पीपल ऑफ गोवा विल डिसाइड द डेस्टिनी. आमची होय डेस्टिनी आनी कोणे डिसाइड केली म्हणे. मजगती कॅप्टन विर्याताच्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान फोग काडलो. गोंयांत मुक्त जावपा खातीर चक्क 1961 उजवाडचें पडलें आनी 14 वर्सां उशीर लागलो. तो स्टेटमेंट करता की गोंयचेर कॉन्स्टिट्यूशन लागलें म्हणजे हाका कितें म्हणपाचें म्हाका कळना. म्हणजे हाका खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन हांगासर फॉलो करपाक जाय आसलें तें कळना. हातूंतल्यान तेजी मानसिकता कितें आसा पळय ती समजता. गोंयकारांनी म्हाका दिसता हो स्टेटमेंटा कडेन पळयता आसतना सिरियसली पळोवपाची गरज आसा. ताणें त्या स्टेटमेंटात सांगलें की आपूण राहुल गांधी कडेन गेल्लो, आपल्या ड्युअल सिटीजनशीप वेगवेगळ्यो गजाली उलयलो. म्हणजे खंयच्या वाटेन वता हें म्हाका कळना. आनी वयल्यान आरोप करतात की आमी कॉन्स्टिट्यूशन बदलपाचो प्रयत्न करतात. मुळात हांची बेजूच जी आसा पळय न्हू ही बेज हेका भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन मान्य नाशिल्लें हे हेज्या स्टेटमेंटा वयल्यान क्लियर जाता. हांव तेज्या स्टेटमेंटाचोय निशेध करता, ताजोय निशेध करता. विर्याताच्या वक्तव्याचो खंय विपर्यास. ताणें जें भाशण ताणें केल्लें ताचे पूर्ण संदर्भ आयकत जाल्यार कळटा की ताणें तें कित्या खातीर म्हणलां. कारण तो कॉन्स्टिट्यूशना बद्दल उलयतना ताणें म्हणलां की कॉन्स्टिट्यूशनान एक प्रोविजन जाय आशिल्लें जेणे करून गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळटा. ताणें तेजें कांयच चुकीचें तो उलोवंक ना. ताका मिसकोट केला खंय तरी कोणें. When you make a comment, आज रील करतात, एक सेंटेन्स काढतात आणि रील करतात. So you have to take the whole sentence, whole paragraph and see कित पयले म्हणलें आनी कितें सेंटेन्स येता आनी कित उपरांत म्हणलें. कॅप्टनागेले जो कमेंट ट्विस्ट केलो बीजेपीन आनी हे ट्विस्ट केलोले हेजेर म्हाका दिसता पयलीं मनोज परब उलयता. सो दीस एक्सपोजीस दॅट आरजी इज द बी टीम ऑफ बीजेपी. पूण बीजेपीन ट्विस्ट केल्लो व्हिडिओ ताजेर फर्स्ट रिएक्शन दिवप शोज दॅट मनोज परब इज द बी टीम. पूर्ण भाषण ऐकात आणि या विषयाचेर स्टडी केल्या उपरांत स्टेटमेंट करा. कारण इट इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड एज अ स्टेटमेंट by not just the Chief Minister of Goa and BJP, but today Prime Minister, I am told, has come out and said something in context of that. Bureau Report, Prudent. नॉमिनेशन तत्वाचेर दिल्ले कला अकादमीच्या कामाचो वेव्हार तपासूंक वर्सा फाटीं नेमिल्ले समितीचो सरकारान अध्यक्ष बदल्लो. आर्किटेक्चर कॉलेजीचो आशिश रेगे निवृत्त. WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामी अध्यक्ष. ताणें समितीची बसका घेतली. कामाचे सगळे डॉक्युमेंट समितीक दिवचे म्हणून PWDक बरयलां. वर्सभर समिती नावाक आशिल्ली. खासा रिपोर्ट. 2 दिसां फाटीं पडिल्ल्या पावसात 50 कोटी मायज रुपया कडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमी गळपाक लागली आणि POP सिलींग कोसळ्ळें. ह्याच कला अकादमीचे काम नॉमिनेशन तत्वाचेर टॅक्टॉन बिल्डराक दितना स्कॅम जाला म्हूण 2 कागाळी विजिलन्सा मुखार गेल्ल्यो. विधानसभेतूय विशय गाजिल्लो. नॉमिनेशन तत्वाचेर दिल्ले काम सारकें आसा काय ना ते पळोवपाक सरकारान 3 वांगड्यांची समिती नेमिल्ली. त्या समितीचो अध्यक्ष आर्किटेक्चर कॉलेजीचो डॉक्टर आशिश रेगेन चौकशेक सुरवात केलीच ना. PWD कडच्यान डॉक्युमेंट लेगीत मागून घेवंक ना. मार्चात तो निवृत्त जालो. सरकारान आता उदका स्रोत खात्याचो मुखेल अभियंता प्रमोद बादामीक अध्यक्ष केला. 11 जानेर 2023 दिसा मुख्यमंत्र्यान समिती नेमपाक मान्यताय दिल्ली. आर्किटेक्चर कॉलेजीचो प्राचार्य डॉक्टर आशिश रेगेक समितीचो अध्यक्ष केल्लो. GECचो प्राध्यापक डॉक्टर KG गुप्ता, GSIDCचो GM संदीप प्रभू चोडणकार वांगडी. पयल्यो 2-3 बसका प्रवास भोगतो चौकशेचे बसपाचे सुवातीचेर चर्चा करपाकूच गेल्यो. GSIDCचे कचेरेत बसून चौकशी सुरू करपाचे थारले. ते उपरांत अध्यक्ष डॉक्टर आशिश रेगेन समितीची बसकाच आपोवंक ना. वांगड्यांनी रिमाइंडर दिवन लेगीत अध्यक्ष बसका आपयनाशिल्लो. समितीचो अध्यक्ष डॉक्टर आशिश रेगे चौकशी फुडें वचना म्हूण वांगडी बेजारले. दोन्ही वांगड्यांनी डिसेंबर म्हयन्यात सरकाराक लेखी सगळो प्रकार कळयलो.
मार्च महिन्यात आशिष रेगे आर्किटेक्चर कॉलेजींतल्यान निवृत्त जालो. सरकारान आता उदका स्रोत खात्याचो मुखेल अभियंतो प्रमोद बादामीक समितीचो अध्यक्ष केला. समितीतले उरिल्ले वांगडी सरकारान आसा तशेंच दवरला. बादामीन समितीची एक बसका घेवन PWD कडेन सगळे डॉक्युमेंट मागल्यात. डॉक्युमेंट समिती कडेन पावल्या उपरांत चौकशेक सुरवात जातली म्हूण सुत्रां सांगता. सरकाराक पयलींच ही चौकशी करपाची इत्सा नाशिल्ली. विरोधकांनी प्रश्न लावन धरिल्ल्यान दक्षता खात्याचे सुचोवणेचेर चौकशी समिती स्थापन केली. वर्सभर आदल्या समितीन कांयच केलें ना. मजगती कला अकादेमींतल्या एका ओपन एअर ऑडिटोरियमांतलो भाग कोसळ्ळो आनी भितर उदक येवपाचे आनी POP सिलींग पडपाच्यो 2 घडणुको जाल्यो. बादामीचे फुडारपणा सकयल ही समिती चौकशी पुराय करपाक कितलो वेळ लायतली ताचेर सगळ्यांची नदर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Healthy heart, healthy life. With 15 ml Morning Mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning Mantra, रोज पियो मस्त जियो. लोकसभा वेंचणुकेच्या आखाड्यांत BJP, काँग्रेस, RJPचे सोडून आनिकूय उमेदवार. उत्तरेत अपक्ष ॲडव्होकेट विशाल नायक म्हणटात सगळे पक्ष एकूच. पर्याय दिवंक तो रावला. दक्षिणेचो अलेक्सी म्हणटा लोकांनी उबो केला. बसपाचे मिलन वांयगणकर म्हणटा उत्तरेत बायल उमेदवार ना म्हणू तें. अखिल भारतीय परिवार पार्टीचो सखाराम नायक म्हणटा लोकांक न्याय दिवंक. ॲडव्होकेट विशाल नायक म्हणटा आसा त्यो सगळ्यो पार्टी एकूच. पर्याय म्हण आपूण अपक्ष. पयलीं म्हणल्यार म्हाका स्वताकूच एक अल्टरनेटीव जायो आनी आमकां हे काँग्रेस आनी BJP आनी खंयच्याच ज्यो पार्टी आसा तितूंत आमकां अल्टरनेटीव ना. आनी आसा तें म्हणल्यार कितें BJP आनी काँग्रेस तितूंत कांयच फरक ना. फाल्यां सकाळीं काँग्रेस BJP वयता आनी BJP काँग्रेस आसा. सो सगळे एकूच पार्टी. सो आतां आमकां अल्टरनेटीव जाय म्हणून आतां कितें केलां हांव फुडें सरलो की हांव इंडिपेंडंट रावतलो म्हणून. आनी ओन्ली रिजन इज आमकां अल्टरनेटीव जाय म्हणून. शिवसेना इंडिया अलायन्सांत म्हणून शिवसेना सोडून अलेक्सी दक्षिण गोंयांत अपक्ष. लोकां खातीर तो खंय उबो रावला. लोकांची जी कामां जाल्ली कडेन ना ताका लागून म्हाका लोकांनी फुडें काडला. जावं आमचे बरमाक किंवा आमचे यूथ जे आमचे बरमाक किंवा आमचे लोक जे म्हाका पसूनची वळखतात तेणी म्हाका मुखार काडला की अलेक्सी तूं हे फावटी इलेक्शन लडय. हांव शिवसेनाचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी अध्यक्ष पदाचो म्हाका राजिनामो दिवचो पडलो कित्याक शिवसेना टायअप आसा काँग्रेसी कडेन. सो म्हाका हे सगळें सोडून हांव लोकां खातीर हे इलेक्शनाक उबो राविल्लो आहा दक्षिण गोंया भितर. आनीक आयज पळोवपाक गेले जाल्यार BJPन नॉर्थाची एक श्रीनिवास देंप्याची बायल जी पल्लवी देंपो जे बावल्यो अशें हांव म्हणूंक शकता ते हाडून हांगा सावथा उबी केल्ली आसा. उत्तर गोंयांत बायल उमेदवार ना म्हूण आपूण उबे रावला. बहुजन समाज पार्टीचे मिलन वांयगणकार उलयले. सावथ गोंयान जेन्ना एक महिला कॅन्डिडेट जेन्ना पळयतली न्ही तेन्ना म्हाका एक अपेक्षा आशिल्ली की खंयचे म्हजे खातीर न्ही म्हणजे खंयची जी दुसऱ्यो बाकीच्यो पार्ट्यो आसा पळय तातूंच्यान एखाद्री एक महिला कॅन्डिडेट म्हणून नॉर्थान येतलो काय अशें म्हाका दिसलेलें. खंयचीय पार्टी आसूं ती आनी तांच्यांनी आपलो एक कोण तरी कॅन्डिडेट दवरचो. आपली कार्यकर्ते आसतली तांची हें आसतली म्हणजे तांच्या भितरली लिडर आसतली अशें म्हणून एक अपेक्षा आशिल्ली. आनी रुलींग पार्टी कडल्यानूय अपेक्षा आशिल्ली की ती दोनी वटेनच्यान दीत गाय असो म्हणून एक हें आशिल्लें म्हाका. पूण जालें ना. आनी म्हाका दिसलें की समजा जर म्हजे कडेन कॅलिबर आसा म्हणजे हांव हें करूंक शकता प्रश्न आसा ते हांव पत्रकार आशिल्ल्या कारणान म्हाका गोंया बद्दल जे हे आसा प्रश्न आसा गोंयचे इश्यूज वेगवेगळे आसा हांगातल्या लोकांचे विशय आसा बायलांचे हांगासर वेगवेगळे विशय आसा सामाजीक विशय आसा जे एनवायरमेंटाचे विशय आसा हे सगळे जर पळयले जाल्यार हे मांडपी आमचे कडेन गोंयांतल्यान कोण ना मनीस. सरकाराच्या वेगवेगळ्या निर्णयांत लोकांक त्रास जाले. लोकांचे उदरगती खातीर सखाराम नायक वेंचणूक रिंगणात. लोकांक खूबच खंय तरी त्रास जालो दिसून आयला जे नोटबंदी GST आनी कोविडाच्या मार्गान. आनी लोक आयज एम्प्लॉयमेंटा खातीर रडटात. ते कसले आसो गव्हर्मेंट आसो अथवा प्रायवेट आसो अथवा बिजनस आसो कसले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीचे तेच्या खातीर आमी मोठ्या प्रमाणात तांकां करून दितले. ते खंयच्याय मार्गांतल्यान म्हाज्या MP फंडांतल्यान आसो
अथवा अन्य गजालीचेर तेजेर टेस्ट दिवन तांकां ट्रेनिंग दिवन बारीक बारीक गोश्टींचेर जे शिकलेले सवरलेले 10वी असो 12वी असो 15वी असो अशा पद्दतीन जे भुरगे आयज खंय तरी फाटल्यान उरलेले आसा तांकां स्पेशली मोठ्या प्रमाणात काम करून तांकां मुखार हाडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकाराच्यो बायलां खातीर कितल्योश्योच स्किमी तरी बायलांचे सुरक्षेच्या नजरेन काम करचें गोंयांत उदरगत जाल्या. रस्ते भौशीक येरादारी भलायकी शिक्षणाच्या मळारूय बरीच उदरगत जाल्या. फुडल्या सरकारान म्हारगायेचेर लक्ष दिवचें. वेंचणुकेच्या प्रचाराक गर्दी करूंक बायलांक वापरची न्ही. प्रुडंटाची खासा सिरीज लोकनाम्यांत नारी शक्ती. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा आमची माझी लोकनामो. हांव पयलीं मडगांवसून हांगा जॉबा खातीर पणजे वचपा पडटालें. रोड कंडिशन बीन बरें नाशिल्लें त्या खातीर ट्रॅफिका खातीर आमकां हाफ डे बीन लागतालो कामाचेर. आतां रोड्स कंडिशन बीन खूब इम्प्रूव केला BJP गव्हर्मेंटान. त्याच्या खातीर कामां वचपा बीन आमकां आतां प्रॉब्लेम जायना. म्हणजे आतां BJP गव्हर्मेंटान जशी स्किमा बीन काडल्या तशेंच आनी बीन स्किमा बीन काडपा जाय. जशी की आतां बेटी बचाव बेटी पढाओ बीन आसा आनी विश्वकर्मा बायलां खातीर जे स्किमा काडलेली आसा जेच्या खातीर म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जसे की बायलां घरांतल्यान कामां करता टेलरिंग कुकिंग टिफिन सर्विसीस बीन तांकां म्हणजे हेल्प जाता. भाजप सरकार जेन्नाच्यान फॉर्म जाला तेन्नाच्यान खुबशीं बरीं कामां जाल्या आनी तितूंतले पयलें म्हटल्यार लाडली लक्ष्मी स्कीम तशेंच गृह आधार ही स्कीम बीन बायलां खातीर आसा आनी त्या स्किमीचो खुबश्या बायलांनी बेनिफिट्स घेतला. सद्या तुमकां खबरूच आसा आमच्या देशांत पोल्युशन खूब वाडलां. सो ते कंट्रोल करपाक लागून भाजप सरकारान इलेक्ट्रीक बसी इंट्रोड्यूस केल्या. बागायदारांत गेले जाल्यार 3,000 बाजार घेतलो जाल्यार 300 रुपया टॅक्स लागता. आमच्या गरिबांक कशें पोट भरपाचें? आमची 200 रुपया 300 रुपयांक दिसावड्याक वयता आनी आमी गरीब लोक बाजाराक वयता. खंयचे भुरग्या बाळांक आमकां पावना. आनी बायलांचे सेफ्टी आतां जी थोडी बायलां आसा जी कामाक वयता रातची येता जावं भायर वाटेर तितेर तांकां हे जाता कॅमेरा खंयसर ज्या जाग्यार ना त्या जाग्यार कॅमेरा बीन आसचे आनी बायलांचे सेफ्टीची मातशी सारकी काळजी घेवची. तशेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन अपील करता जो कोणी जो गव्हर्मेंट आसा त्या गव्हर्मेंटा कडेन अपील करता की जे कितें आमकां बायलां खातीर तुमी म्हणटात की आमी स्किमी अमके दितात आमी तमके दितात आनी अशें पूण पळोवपाक गेले जाल्यार अशें दिसता की बायलां खातीर बायलांक प्रचारा खातीर चडांत चड वापर केल्लो वयता. हें चड हेचेर चडशें येता. बायलां म्हणटात आमकां स्किमी दितात हें पूण पळोवपाक गेलो जाल्यार अशें दिसता की इलेक्शन टायमा खातीर स्पेशली बायलांची जो एक क्रावड आसता तो चडांत चड आसता. आनी गॅसाची म्हारगाई तोय गॅसूय हें करचो कित्याक आमी हावज वायफ आसा आनी आमकां घरान कितें लागता कितें ना तें आमकां सगळें खबर आसता. जेन्ना आमी मार्केटान वयता पळय तेन्ना एक 500 रुपया जाल्यार आमकां 500 रुपयाचें सुद्दां आमचे कडेन सामान आमच्या घरान येयना. तेजेर म्हणजे तांदूळ जे कितें कितें आसा पळय हे वस्तू त्यो सगळ्यो वस्तू चड म्हारग जाल्ले आसा तेन्ना सरकारान तेजेर जरा नियंत्रण दवरून मातशें कमी हें करपाचें. शांतीनगर वास्को डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू आसतना पालसण कोसळ्ळें. वयले वटेन लोकांची घरां तांकां खंय पालसण कोसळटलें म्हणून शिनाल दिल्लें. कांय घरांच्या वण्टीक वेरो पडल्यो, कांय घरांचे वण्टी कोसळ्ळे. घरांत कोण नाशिल्ल्यान अपकिर्त टळ्ळें. आतां रेल्वेचें काम सगळ्यांक खबर आसा वर्स जाल्यार चालू आसा. जशें जशें ते हांगासर म्हणजे रेजिडेन्शियल एरिया कडेन पावत येयले न्हू तशें रेल्वेवाल्यांनी हांगासर जितली आसा पळय तांकां सांगलेलें की तुमी मातशें ह्या सायटीन आसा पळय ते खालीच दवरा. लास्ट 1 म्हयन्या पयलीं सुद्दां जितले ह्या लेनीन आसा पळय तितले सगळ्यांक सांगलेलें की तुमी वेकेट करा कित्याक ते एक्चुली घरां ही सगळीं रेल्वेच्या झोनानूच पडटा. पूण ही जी तेकोन घरां आसा न्हू सारकी कडेक तांकां सांगलेलें खाली कर. एक लास्ट विकान कितें जालें लास्ट विकान थोड्याशा घरांनी जमनीक अशें क्रॅक येयल्ल्या भशेन जालें. सो परत एक 4 दीस पयलीं परत सगळ्यांक भोंवून रेल्वेवाल्यांनी सांगलें की तुमी खालीच दवरा कोण रावनाका सामानूय तुमी कांय दवरी नाका. काल आमचे MLA दाजी साळकर आनी आमी काल परत इन्स्पेक्शन केलें. काल आमी लायनीन सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की हांगसून ते स्टॅच मेरेन जितली घरां आसा शक्यतो थंयसर कोणी रावचें न्हू. रेल्वेवाल्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला. इवन तेंच्यांनी कोण रेंटाक रावता तांकां सांगलां की हाफ रेंट जाय जाल्यार आमी पे करता पूण तुमी खंय तरी दुसरे कडेन रावा. म्हटल्यार ही सामकी तुमी पयला आसतलें न्हू घरां सामकी ते हेजीक तेकोन आसा. आतां
थोडी घरां भितरली 3-4 घरां आसा ती वचपाचीच आसली. तांकां पयलीं म्हणजे 1 वर्स पयलींच सांगलां की ती घरां वयतली अशें म्हणून की कित्याक ती सामकीच तेंच्या एरियेन पडटा. रेल्वेवाल्यांनी खुबशीं घरां आमची सेवूय केला. म्हणजे नियरली म्हाका जागो तेंच्यांनी हें करून रेड्यूस करून खुबश्या घरांक एक्स्ट्रा स्पेस दवरून तांकां लोकांक हेल्प करपाचो प्रयत्न केला. ते घरां म्हटल्यार ही ऑलरेडी क्रॅक गेल्लेले. लास्ट विकान तांकां सांगलेलें की तुमी खाली करा म्हणून. त्याच घरांचे भिंती तितल्यो कोसळ्ळ्या. घरां अख्खी कोणाचेच कोसळूंक ना. तांकां आयडिया आसली पयलीं की हें जावपाचें आसा म्हणून लोकांनी आनी घरान कोण नासलोय बी सगळ्यांनी घरां खाली केल्लेली. जी सुडान परवानगी घेवनूच सांतिनेचें झाड मारिल्लें दुसरे कांपाल ग्राउंडार शिफ्ट केल्लें. एजीची हायकोर्टात जाप. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट प्रज्वल साखरदांडेन घाल्ली याचिका हायकोर्टान निकालात काडली. परवानगी नासतना एकूय झाड मारूंक ना आनी ह्या फुडें परवानगी बगर मारचें ना. एजीचे कोर्टाक उतर. सांतिनेजातले एक झाड कापले तशेंच व्हड कांपाल ग्राउंडार स्थलांतरीत केलो. ह्या प्रकरणात पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट प्रज्वल साखरदांडेन घाल्ली याचिका हायकोर्टान निकालात काडली. परमिशन घेवनूच एक झाड कापला आणि दुसरे स्थलांतरीत केला. एजीन हायकोर्टाक जाप दिली. स्मार्ट सिटीचे कामात आडमेळ थारपी 6 झाडां कापूंक जी सुडान 11 मार्चाक ट्री ऑथॉरिटी कडेन परमिशन मागिल्ले. 4 झाडांचो कसलोच धोको ना. आडमेळी ना म्हूण परमिशन न्हयकारले. एक झाड पायपलायनीचे वाटेर येता म्हूण कापूंक परमिशन दिलें. जाल्यार एका झाडाक कांपाल ग्राउंडार स्थलांतर करपाक परमिशन दिलें. ह्या दोन्ही झाडांक माग करून कारवाय केली. एजीची कोर्टाक माहिती. खंयचेच झाड परमिशना शिवाय कापूंक ना आनी फुडाराक खंयचेच झाड परमिशना शिवाय कापचे ना म्हूण एजीचे उतर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आयएसएलांत एफसी गोवाची मुंबय सिटी एफसी आड फाल्यां सेमीफायनलीची पयली मॅच फाल्यां फातोड्ड्या स्टेडियमार जाता. हे मॅचींत लीड घेता ताका दुसरे मॅचींत एडवांटेज. एफसी गोवा सेमीत पावपाची ही चवथी खेप. 2 फावट फायनलींत खेळटा तशेंच खेळ्यार फायनलींत पावतले. एफसी गोवाचो कोच मोनोल मार्कीज उलयलो. Than the other day. You know that the other day you have to win or you go home. Then, well, these are the knockout competitions. Now we will face a strong side, but my feeling is that will be very equal games because even in the competition, in the regular season, we drew both games. In fact, they have 2 more points, but the reality is that they got the same points than us. They have 2 more because the mistake of Yanchetko. But I think that usually the games that I played, not only this season, former seasons against Mumbai, are good games. Tactically, they are a good team with good players, individual good players as a collective. Always, I also. And let's see, but I think that we are in a good moment. And again, it's a game that can be. It's not a game of 90 minutes. It's a game of at least 180. If there is no extra time, then we need to manage all these situations. When you are winning, when you are losing, when nothing is happening during the game, we need to manage all the situations. गोंयकारांनी हनुमान जल्मोत्सव मोठी उमेद उत्साह भक्तिभावान मनयलो. फातोडेर 6 वरांच्या मुहूर्तार पवनपुत्र मारुतीरायाचो जल्म. लोकांची फुलां तेल रुई घेवन देवळांनी दर्शनाक गर्दी. पणजे मारुती गडार धरून गोंयभरची देवळां मारुतीच्या गडांचेर जल्मोत्सवाचे धर्मीक विधी कार्यावळी. चिरंजीव अंजनी पुत्राचो जल्मोत्सव. सकाळी आम्ही 6:15 पावणेन गाठलेलो आसा. ही हनुमाचे नामकरण केलेलं आसा. तशे प्रमाणे पंचामृत अभिषेक वार्षिकाचे प्रमाणे मागीर पालखीचे उत्सव अन्नप्रसाद सांचे विशेष आमचे पंड पूजा म्हणून आसता ते बी सादर जातले. सगळे भाविकांनो भक्तांनो येवय आणि त्यांच्या देवाचे आशीर्वाद घेऊन ते प्रसाद घेऊन आणि सगळ्यांनी लाभ घ्यावा म्हणून आम्ही मारुती मांगराचे मारुती चे आशीर्वाद सगळ्याक मिळून जाय म्हणून मागून घेतो. देव बरे करू.
वरिष्ठम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.